प्रुडंटाच्या क्रायम रिपोर्टराकडे दादागिरी आणि उर्मट वागले म्हणून पीआय वस्त आणि पीएसआय नायकाची डिपार्टमेंटात चौकशी सुरू झाल्या. प्रुडंटाच्या रिपोर्टराचेर हात घाल्ल्या कागाळीचे पीआय प्रवीण वस्त आणि पीएसआय विक्रम नायकाचे प्रकरण परवरीच्या डीवायएसपी कडेन दिला. दोगांकूय निलंबित करचे म्हणून काँग्रेसीन गृहमंत्री पार्सेकार आणि आयजीपीक बरयला. असल्या गजालींनी पुलीस लोकांचो विश्वास वगडायतात म्हणून काँग्रेसीन चिठ्ठीन म्हळां. प्रुडंटाचो रिपोर्टर मुकेश कुमाराचेर पीसीआरचो पीआय प्रवीण वस्त आणि पीएसआय नायक उर्मट वागले, दादागिरी केली, ताजे कडेन वर्णद्वेशी वागले म्हूण पुलिसांकडेन वयर मेरेन कागाळ पावल्या. प्रकरणाची डिपार्टमेंटल चौकशी सुरू जाल्या. हे प्रकरण डीवायएसपी नेल्सन आल्बुकेरा कडेन दिला. चौकशी बेगीन तडीक लावची म्हूण डीवायएसपीक सांगला अशें डीआयजी व्ही रंगनाथनान सांगले. प्रकरणाचो तपास फुडेंच वचना म्हूण काँग्रेसीन निशेध केलो. तक्रारदाराक धमकावन आरोपीकच तक्रारदारा आड कागाळ करपाक फूस लायता म्हूण दोगांय पुलीस अधिकाऱ्यांचो काँग्रेसीन खर निशेध केला. आरोपी पुलीस निरीक्षक पी.के. वस्त आणि पीएसआय विक्रम नायकाक सस्पेंड करचे म्हूण काँग्रेसीन गृहमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर आणि डीजीपी टी.एन. मोहनाक चीट बरयल्या. आमचे जे पत्रकार भाव आसा मुकेश कुमार, हाजेर जो हल्लो जाला हो कंप्लेंट जेन्ना करपाक वता हाजेरूच हल्लो आनी जनरल पब्लिकान कंप्लेंट करपाक वचपाक म्हाका दिसता कापासत करची न्ही पुलीस स्टेशन. जेन्ना कंप्लेंटनाकूच जर पुलीस मारपा लागले आनी हो कोण तो पीआय वस्त कोण आहा ताका ते ड्रग माफिया एक्सेस केसाचें नांव आयिल्लें आसा. सो आय हॅव रिटन क्लियर कट टू द आयजीपी saying that immediately start a departmental inquiry in this matter and suspend both officers for a longer period of time so that other officers do not have the guts to act this way with the general public. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. राज्य माहिती आयुक्त पोस्टा खातीर सरकारान परत नव्यान अर्ज मागयल्यात. नव्या जायरातीत 2 राज्य माहिती आयुक्तांतले एकल्याक कायद्याचें नान आसप गरजेचें म्हणून अट घाल्या. सरकारान डिसेंबर 2013 दिल्ल्या जायराती उपरांत कांय वादाक लागून वेंचून काडिल्ले उमेदवार उपरांत रद्द करचे पडिल्ले. आतां वर्सां उपरांत नवी जायरात दिल्या. हे पयलीं 2 फावट वाद जाल्ल्यान माहिती आयुक्ताचे पोस्ट अजून मेरेन रितेच उरल्यात. बुधवाराक गोंय सरकारान परत एक फावट राज्य माहिती आयुक्त पदां खातीर जायरात दिली. बीजेपी सरकार येवन 2.5 वर्सां जाली तरी माहिती आयुक्ताच्या कार्यालयांतली राज्य आयुक्तांची 2 मुखेल पदां रितीच आसा. मुखेल माहिती आयुक्त लीना मेहेंदळेक पदार नेमून लेगीत राज्य आयुक्त नाशिल्ल्यान ती व्हडलेशें काम करूंक शकली ना. नव्या जायरातीत 2 राज्य आयुक्तांपैकी एकाक कायद्याचें गिन्यान आसप गरजेचें म्हूण नवी अट घातल्या. हाचे पयलीं वेंचून काडिल्ल्या उमेदवाराक कायद्याचें गिन्यान ना म्हूण सरकाराचे निवडीचेर ॲडव्होकेट आयरिश रॉड्रिगीजान आक्षेप घेतिल्लो. ह्याच्या पयलीं ह्या 2 माहिती आयुक्तां खातीर अर्जापैकी 3 नांवां वेंचून काडिल्लीं. तातूंत स्टॅनली कुतिनो, संदेश प्रभुदेसाय आणि संजय धवळीकराच्या नावाची चर्चा जाताली. नव्यान जायरात काडिल्ल्यान सगळे अर्ज येतले नव्यान. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. नाकेरी बेतला सावन बॉक्सायड येरादारी जातली तेन्ना पयलो येतल्याक प्राधान्य दिवन क्यू सिस्टमीन सगळ्या ट्रकवाल्यांक समान बिझनेस दिवचो म्हणून दक्षिण गोंयच्या ट्रकवाल्यांची संघटना मागता. नाकेरी ते एमपीटी मेरेन बॉक्सायडची येरादारी करपी ट्रकवाल्यांनी दक्षिण गोंयच्या जिल्लोधिकाऱ्याक मेळून निवेदन दिलें. मायनिंग कंपन्यो ट्रिपीचे भाडे कशे दितात. सरकारान मदीं पडून ट्रिपीचो प्रेस थारावचो म्हूण ट्रकवाले मागतात. मिनाचे ट्रकांची ट्रिपीची पद्दत आणि ट्रिपींच्या भाड्याचे कोफुसाव अजूनही सुटना. दक्षिण गोंयच्या प्रोग्रेसिव्ह ट्रकवाल्यांचे संघटनेन ट्रकांची ट्रिपीक खासा क्यू सिस्टम, ट्रिपींचे भाडे आणि बाकीचे कांय मागण्यांचे निवेदन मडगावच्या जिल्लो अधिकाऱ्याक दिले. नाकेरी बेतला सावन बॉक्सायट मीन येरादारी करपी केपें, साश्टी आणि मुरगांवच्या ट्रकवाल्यां मदीं भेदभाव करचो न्ही. पयलीं येतात तांकां पयली ट्रीप. हे पद्दतीन मिनांची येरादारी सुरू करची म्हूण ट्रकवाले मागतात. कलेक्टरान सांगला की 5 येता आसतना तुम्ही जेलाची हे घेवन या म्हणून रजिस्ट्रेशनाक कॉपी घेवन या म्हणून सो दॅट नंबर ऑफ ट्रक्स कॅन बी फिक्स्ड फॉर ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ बॉक्सायट. 5 जानेराक ट्रकवाल्यांकडेन उलोवन कितें तें थारायता म्हूण जिल्लो अधिकाऱ्यान तांकां सांगून धाडल्यात. आमी ऑलरेडी ते 5 तारखेक मिटींग फिक्स करपाची ठरयिल्ली आसा. सो तांकां सांगलां की 5 तारखेक तांचे कितें मुद्दे आसा ते डिस्कस करून मायन ओनर्स मागीर आपले पोलीस डेप्टी कलेक्टर तांकां सगळ्यांचे विचार आयकून घेवन मागीर 5 तारखेक कितें ताजो फुडें कशे तरेन ते ट्रान्सपोर्टेशन जावचें हें आमी डिसायड करतले. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. घेवया एक विराम.